न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। सध्या गोंयभर कितें घडामोडी घडल्या आणि आमच्या सब एडिटरांनी खंयच्यो बातम्यो तयार केल्या एक नजर मारया। सगळ्यात पयली या सुशांता कडेन। साखळेच्या एका देवळान मुर्त्यो चोरयेक गेल्ल्याचे प्रकरण उजवाडाक आयिल्ले आणि ह्या प्रकरणात 2 जाणांक दिवचल पुलिशेन अटक केल्ली। पूण प्रत्यक्षात ह्यो मुर्त्यो खंय चोरयेक वचूंक नाशिल्ल्यो, जाल्यार कांय दिसा पयलीं ज्यो मुर्त्यो बदलिल्ल्यो आनी ताच्या जाग्यार ज्यो कुशीक काडून पयलींच्यो मुर्त्यो दवरिल्ल्यो त्यो खंय काय त्या 2 जाणांनी आपूण स्वता वचून विसर्जीत केल्ल्यो। ताका लागून एक उपसव निर्माण जाले। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी अशी एक म्हत्वाची बातमी आसा जी गोंयांत प्लास्टिकाचो कोयर खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि हो कोयराचेर योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर जी एक सेंट्रल बॉडी आसा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ताच्या एका शास्त्रज्ञान गोंयाक कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात। त्यो म्हटल्यार पर्यटक जे गोंयांत मोठ्या प्रमाणात येतात त्यांच्या कडल्यान पर्यटन सेज वसूल करप। हो पर्यटन सेज कितलो आसप तर 10 ते 20 रुपया आसपाक जाय। ते भायर ज्यो प्लास्टीक निर्मात्यो ज्यो कंपन्यो आसात तांची जबाबदारी कितें जर तर त्यांच्या कडल्यानय जो व्यवस्थापना खातीर प्लास्टिकाच्या जो कर वसूल करतात तो सामको मिनिमल जावन आसा, तो वाडोवन घेवपाक जाय अशे तरेची एक सुचोवणी तांणी केल्ली आसा। हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट जो आहा तो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। सध्या गोंयचे जे दर्या जे आसा ते सगळ्या आघाडीचेर आसा प्लास्टीक प्रदूषणाच्या बाबतींत। ताका लागून हो प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एक म्हत्वाचो निवाडो दिल्लेलो आसा। जे कोण प्लास्टीक उत्पन्न तयार करपी आसा तांकांच हो प्रदूषण जे आसा प्लास्टिकाचें नियंत्रण हाडपा खातीर तांच्या कडल्यानूच जी सगळी वसुली करची पडटा तांकां कितें तरी एक तोडगो काडचो पडटलो अशे निर्देश दिलेले आसा। फुडें या ऐश्वर्या कडेन। लग्नाचो आयज दाखोवन 7 वर्सां पिरायेचे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन एकल्याक अटक केल्लो आसा आनी तो आहा तो कारापुर्ती वाठारांत रावतालो। ताचें नांव आसा की सचिन उल्लप्पा खोलकर अशें त्या तरणाट्याचें नांव आसा। सद्या ताका अटक केल्लो आसा आनी तेजेर जी कागाळ आसा ती पीडित चलयेची आवयन तेजी कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी कारवाय केली आसा। दुसरी जी बातमी म्हणजे की पोंगेरवाळ पोंटेमाळ वाठारांतल्या त्या थळाव्यांनी आतां जो बंदारो बांदपाक जो विरोध आहा तेंच्यांनी विरोध केल्लो आसा की तांचें अशें म्हणणें आहा की सावर्डे मिरावो वाठार जो बंदारो बांदल्यार ती थंयसर ती हुंवारीची स्थिती निर्माण अशें ते जे सांगतात। आनी अशीच हो जो हुंवाराचो फटको आसा जो बंदारो बांदल्या उपरांत ह्याय जी लागसर जे वाठार आहा तांकांय फटको बसत। ताका लागून हो जो बंदारो ते नाका म्हणटा। सो ह्यो ज्यो 2 बातम्यो तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें या संजना कडेन। संजनान खंयची बातमी केला विचार। आमी पळयता की मांडवी न्हंयन सद्या फ्लोटींग सिटीचें रूप घेतिल्लें आसा। व्हड कसिनोज पार्टी बोटी तशेंच संगीत आनी प्रदुशणाक लागून ही न्हंय सद्या वादाच्या भोवऱ्यांत सांपडल्या आनी देखून हीच भिरांत आतां कुट्टाळीच्या नुस्तेकारांकूय जुवारी न्हंये विशीं सतोवपाक लागल्या। ती कित्याक ते साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचें आमी हो स्पेशल रिपोर्ट केला। तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार गरीब आनी बेवारस लोकांक खातीर जेवणा खाणाची सोय करपी संस्था खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राज्य भवन अन्नदान येवजण सुरू केल्या। हे येवजणे खातीर सरकारी निधी न्हय तर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी वापरतले। म्हणजे जे मानधन राज्यपालान बरयल्ल्या पुस्तकांतल्यान आयल्यात त्याच मानधनाचो वापर हे येवजणे खातीर करतले। तशेंच ह्या वेळार डायलिसीस आनी क्रांक दुयेंतींक मुख्यमंत्र्या वतीन आर्थीक मजतीचें वांटप जालें। तर ह्यो दोनूय बातमी मुजरत तुमी पळयात।
फुडें या गौरेशा कडेन गौरेशान खंयची बातमी घालता ताका विचारया. कोणी खंयचो क्रायम करता जाल्यार तो क्रायम करून खंय तरी लोक पुलीस स्टेशनार धांवतात. पूण आमच्या हातीन एक आयज असो एक रिपोर्ट लागलेलो आसा की पुलिसांनी कितले अशे क्रायम केल्ले आसात आनी तेंचेर कितले केसीस जाल्ल्यो आसात हो आमच्या हातीन रिपोर्ट लागलेलो आसा. तर 2019 मार्च सावन 2025 मार्च पर्यंत आजून पर्यंत पुलिसांचेर 209 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसात. तितून कॉन्स्टेबल म्हण PSI म्हण PI म्हण ते SP पर्यंत सगळे पुलीस तितून इन्वॉल्व आसात. आनीक ह्यो ज्यो सगळ्यो कागाळी आसात ह्यो कागाळी तेंचेर करप्शनाक लागून आसतल्यो, मागीर तेंच्या मिसबिहेवाक लागून आसतल्यो. सो ह्यो सगळ्यो कागाळी आसात आनीक हितून ह्यो सगळ्यो ज्यो 209 तुमकां आमी सांगल्यात ह्या 209 कागाळींचे जालें कितें ही जी पुराय बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या 7 वरांचेर पळोवपाक शकतले. थँक्यू. तर हो गौरेश गांवकारान एक स्पेशल रिपोर्ट हाडिल्लो आसा. पुलिसांनी कितले गुन्यांव केलेले आसा हातूंत 209 आंकडो तो सांगता. ही मुजरत बातमी तुमी आमच्या 7 PM बुलेटिनान पळयात. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.